नमस्कार मित्रांनो, काल आम्ही जाणा शिरगांव हांगा ही मोठी ट्रॅजेडी जाली. 6 जाणांक मरण येयले, 80 सुमार इंजर्ड आसात, 13 जाण GMCन आसात, 2 जाण क्रिटिकल आसात. आणि तुमकां दाखयता हो तो जागो तुम्ही पळयत, ही सगळी शॉपां आसली आणि आतां ती शॉपां आफ्टर इन्सिडंट ती शॉपां सगळी काडल्या. तुम्ही जर पळयत जाल्यार हो रस्तो कितलो नॅरो आहा आणि एडमिनिस्ट्रेशनान कितें केल्लें, कशें कितें अरेंजमेंट केल्लें तें कांयच खबर ना. फकत 1000 जाणांची सेक्युरिटी लावन हे काम जावचें नासलें. शिरगांवची जात्रा आमी सदांच जाणा, एक मोठी जात्रा, गोंयची सगळ्यात व्हडली जात्रा सुद्दां म्हटल्यार जाता. कारण हांगा हजारांनी लाखांनी लोक 5 दीस येतात आणि ताज्या खातीर सेक्युरिटी असली ही बरो हे की 1000 लोक लायले. पण जेन्ना हो जालो इन्सिडंट तेन्ना हांगासरल्यान एक लायटीची एक शॉपाची कोणाची तरी लायटीची वायर पडली आणि ती लायटीची वायर पडली आणि ताजेर शॉक येयलो आणि लोक जे ओडटाले एकमेकाक तेकोन वताले तांकां शॉक येयलो आणि एका फाटल्यान एक 6 जाणांक मरण पावली. हाका कारणीभूत कोण? आमी जेन्ना देवळा कडेन कोणाक विचारले, तेंचे प्रेसिडेंटाक विचारले, ताणें म्हटलें की हो एक वन ऑफ इन्सिडंट 70 वर्सां मागीर जाला, पूण हो 6 जाणांचो जीव गेला. कित्या खातीर? कोणाची अकाउंटेबिलिटी खंय आहा? हे सगळे आमी पळोवपा खातीर तुमकां मुद्दामून दाखयता. ही शॉपां आयज सगळी काडल्या. ही पळय थंयच्यान हांगासरल्यान ही सगळी शॉपां काडल्या. ते थंय चली रावल्या, थंयसर एक्चुअली तो इन्सिडंट घडला. तुम्ही दिसाचेच पळोवया रस्तो कितलो नॅरो आसा आणि इतली दुकानां ही पंचायतीन टेंपल कमिटीन आमकां एक्चुअली आन्सर दिवपाची गरज आहा. इतली शॉपां कित्याक? विथ कॅमेरामॅन बाबली गांवस, दिस इज सूरज नांद्रेकर फॉर गोंयकारपण.